आज आम्ही तुमच्या फुड्यान घेऊन येता एक एंटी सी इरोजन वॉल जो केरी बांदलो पेडण्या तालुक्यान तेजो इश्यू. फर्स्ट थिंग सगळ्यांत पयलीं कळपाक जाय बाबा एंटी सी इरोजन वॉल म्हळ्यार कितें. एंटी सी इरोजन वॉल म्हणजे टू प्रोटेक्ट अ सी शोर फ्रॉम हाय टायड वेव्स इन रेनी डेज. हेजो अर्थ असो जाता की ही जी वॉल आसा पळय ती हाय टायड लायनीर बांदपाक जाय. सो आमी हेजे पयलीं सांगया टेंडर डिटेल्स पयलीं सांगता. फर्स्ट थिंग हेजो जो टेंडर आसा पळय वो 2014 स्टार्ट केल्लो इन द नेम ऑफ एंटी सी इरोजन वॉल ऑन केरीम बीच. सो हो जो एक्झिक्यूट केल्लो मेनली टू प्रोटेक्ट द हाय टायड लायन वेव्स ओके एलोंग विथ द पाथवे. सो हेजो टेंडर व्हॅल्यू एप्रॉक्सिमेट आसलेलो 17 crore आनी तेजी लेंथ आसलेली एप्रॉक्सिमेट 1.5 किलोमिटर. हेका टेट्रा प्लॉट्स आनी ब्लॉक म्हणजे इंटरलॉकिंग सिस्टम अशी यूज केल्लेली. आतां टेंडर कोणें एक्झिक्यूट केल्लो हो टेंडर एक्झिक्यूट करच्या फाटल्यान डिविजन 1 सब डिविजन 3 ऑफ पेडण्या हेणें एक्झिक्यूट केल्लो इन इयर 2016 हो कंप्लीट जाल्लो. सो मेन थिंग हेजी क्वॉलिटी ऑफ द वर्क आसा पळय इट्स व्हेरी सबस्टँडर्ड वर्क. हेका टेट्रापॉड जे यूज केल्ले ते ऑलमोस्ट व्हांवूनच गेले आनी विदीन 4 years स्पॅन ऑफ टायम. सो हेजी एक्चुअली गव्हर्मेंटान 100 वर्सां गॅरंटी दिल्ली बट हो 4 वर्सांनूच ऑलमोस्ट कॉलॅप्स जालो. ती इन्क्वायरी करा ते मल्लिकार्जून तो पयलीं स्कॅमान इनवॉल्व आसा. तेजी जी काम करपाची पद्दत आसा व्हेरी पुअर क्वॉलिटी. ऑलरेडी तेजेर कंप्लेन केल्या पुअर क्वॉलिटी टेंडर एक्झिक्यूट केला एट अ कामुलीम सी वॉल. ओके हेचेर इन्क्वायरी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस आसा. हेचेर काय अजून कित्याक एक्शन घेवना गव्हर्मेंटान. विजिलन्स इन्क्वायरी जी ऑलरेडी चालू आसा जाल्यार हेचेर एक्शन कित्याक जावना. सो आमी रिक्वेस्ट करता सीएमाक कित्याक ही इज हेडींग द विजिलन्स डिपार्टमेंट आनी जे टॅक्निकल सेक्शनान आमी ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आसा ऑफ द कांबोलीम सी वॉल आनी ही आतां सेकेंड आमी कंप्लेन घातल्या अबावट एंटी सी इरोजन वॉल एट केरीम ओके जी कॉलॅप्स जाली. सो हेचेर बेगींतल्या बेगीन इन्क्वायरी करची आनी बेश्टेच दोळे दाखोवन हे टेंडर पास करचे न्हू. ओके